सर अचानकपणे एक रेडो चाळवलो आणि रेडो चाळवल्या उपरांत तो हेवटेन तेवटेन धांवपाक लागलो आणि पयलीं तेणें एका बायलेचेर अटॅक करपाची ट्राय केली आणि तेच्या उपरांत तो कंपाऊंडांतल्यान भायर येवपाक म्हणून गेटीचेर येवन अटॅक केलो आणि जेन्ना तेच्या गळ्यान दोरी आसली ती हेवटेन तेवटेन धांवता धांवता एका गाडयेक टू व्हिलरीक आडकोवन तो टू व्हिलर बरोबर वडीत घेवन भोंवपाक लागलो आणि टू व्हिलर भितर सामकी काबार जाल्ली आसा. जेन्ना गांवच्या लोकांक हो प्रकार कळ्ळो तेन्ना गांवच्या लोकांनी फायर डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट केलें आणि फायर डिपार्टमेंट अलॉंग विथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वेटनरी सगळे वचून मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ताका एनेस्थेशिया दिवन मागीर ताका बेशूद केलो आणि हो सगळो प्रकार कंट्रोलान येयलो. पण सुदैवान त्या बायलेचो जीव वाचलो, तिका व्हडलेशें कांय जावंक ना. पण एक गेट टोटली डॅमेज जाली आणि एक गाडी जाका फास्को पडोवन ते गाडयेक वांगडा तो वडीत व्हरतालो ही टू व्हिलर सामकी ह्या प्रकारान काबार जाल्ली आसा. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.